नमस्कार. पावसाचे दीस आणि पावसाच्या दिसांनी हो पावस वेगवेगळ्या पद्धतीन पडटा. तो पावस सुरू जाता तेन्ना तो मिर्ग आणि त्या मिर्गांत हो पावस घसघश्यांनी पडटा. आषाढ म्हयन्यांत हो पावस सरळ पडटा. श्रावण म्हयन्यांत हो पावस आपल्या पद्धतीन वत येता पावस येता असो पावस पडटा आणि हे पावसाचे दीस आमकां खूब आनंद दितात. म्हणटकच श्रावण म्हयन्याची कविता आमी घेवयाच, पूण ताच्या पयलीं पावस आनी पावसाची रुपां आनी केन्ना केन्नाय पिशाक शाणें म्हणप काय शाण्यांक पिशें म्हणप अशें. जेन्ना आमी खंयच्याय गजालीक खूब तांकां ती गजाल आवडपाक लागता तेन्ना आमी ताजे खातीर पिशें अशें म्हणटात. मोग करता, पिशा भशेन मोग करता अशें जाता. म्हणटकच ह्या पावसाक हांवें नांव पिसो दिलां. पावस पिसो. घसाघस 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 घसघसो घसघसो. पावस असो पावस असो पावस असो पावस असो पावस पिसो पावस पिसो. पीर 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 पावस कसो पावस कसो पावस तसो पावस तसो पावस पिसो. ता थंय तत्तत आ थंय तत्तत कथक नाचांत पावलां पडटात तसो पावस पिसो पावस पिसो. तबलें बोल काडटा तसो धा धिन धिन धाचे लयकारीन पडटा तसो भिरभीर 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 भिरमुटोचो भुंगो कसो भिरभीर 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 भिरमुटेचो भुंगो कसो. नादावल्लो नाद कसो नादावल्लो नाद कसो पावस पिसो पावस पिसो. घोटून घोटून घडयल्ल्या घोटून घोटून घडयल्ल्या बंदिशीचो बोल कसो घोटून घोटून घडयल्ल्या बंदिशीचो बोल कसो. लयकारीच्या आंगान वचपी ख्यालांतलो सम कसो लयकारीच्या आंगांत वचपी ख्यालांतलो सम कसो पावस पिसो पावस पिसो. राग आनी विस्तारीचो राग आनी विस्ताराचो आलाप आनी तान कसो पावस पिसो पावस पिसो पावस कसो पावस पिसो. सुराक सूर आपटलो सुराक सूर आपटलो पावस एक फटको कसो सुराक सूर आपटलो पावस एक फटको कसो. सुरान सूर गुथिल्लो पावस एक खटको सूर वळणांनी वळपी पावस एक मुर्को सूर वळणांनी वळपी पावस एक मुर्को. सुरा मदीं घुसपुपी पावस एक झुरको सुरा मदीं घुसपुपी पावस एक झुरको पावस कसो पावस कसो पावस तसो पावस असो पावस तसो पावस असो पावस असो पावस तसो पावस पिसो पावस पिसो. या पावसाचे पिशेपणाच्यो गजाली तुमी जाणून घेतल्यो. आता मिरगांतलो पावस सोंपलो. ताजे उपरांत येता तो आषाढ म्हयन्यांतलो पावस. तो सरळ पडटा. ताजे उपरांत येता तो श्रावण म्हयन्याचो गडगड घालून पावस. सगळे कडेन पाचवीचार जाल्लें आसता. श्रावण म्हयन्यान सगळें वातावरणच आनंदीत कशें जाल्लें आसता. आनी ह्या वातावरणांत आमच्या शास्त्रीय संगीतात राग मल्हार म्हणून आसा. मल्हार म्हणजे कितें? मलहार म्हणजे मळ कचरो तो हारपी म्हणजे ना नपैत करपी ताका आमी मल्हार म्हणटात. म्हणटकीर ह्या मल्हाराक आमी सुरावट कशी दितात? रे रे पा ग म रे सा रे रे सा नी सा ध नी प म प र नी सा. श्रावण धारो आयलो आयलो श्रावण धारो
आयल्यो आयल्यो मनाक पिशें लावन गेल्यो मनाक पिशें लावन गेल्यो जीण म्हजी सुखावन गेल्यो जीण म्हजी सुखावन गेल्यो श्रावण धारो आयल्यो आयल्यो श्रावण धारो आयल्यो आयल्यो भिजून गेली आमची मना भिजून गेली आमची मना तृप्त झाली खिणान खिणा तृप्त झाली खिणान खिणा भरभरून आयल्यो धारो भरभरून आयल्यो धारो श्रावण धारो आयल्यो आयल्यो मनाक पिशें लावन गेल्यो रस रसली रानावना रस रसली रानावना शिरशिरले पानान पाना शिरशिरली पानान पाना भरभरून आयल्यो धारो भरभरून आयल्यो धारो जीण म्हजी सुखावन गेल्यो जीण म्हजी सुखावन गेल्यो श्रावण धारो आयल्यो आयल्यो पुजेक लायली पत्री पाना पुजेक लायली पत्री पाना सजली गौर देवी दाना पुजेक लायली पत्री पाना सजली गौर देवी दाना भरभरून आयल्यो धारो श्रावण धारो आयल्यो आयल्यो श्रावण धारो आयल्यो आयल्यो मनाक पिशें लावन गेल्यो मनाक पिशें लावन गेल्यो जीण म्हजी सुखावन गेल्यो जीण म्हजी सुखावन गेल्यो श्रावण धारो आयल्यो आयल्यो श्रावण धारो आयल्यो आयल्यो श्रावण धारो आयल्यो आयल्यो